नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रभू श्री रामाची नगरी अयोध्या रामनामात रंगला. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचो पयलो वर्धापन दीस मनयतना रामलल्लाचो महाअभिषेक मंत्रोच्चारान जालो. दूध, धंय, तूप, म्होंव आनी हेर सामग्री सयत रामलल्लाचो महाअभिषेक जालो. रामलल्लाचे दर्शन घेवपा खातीर देश विदेशांतल्या भाविकांनी हाजेरी लायली. रामलल्लाच्या सजयल्ल्या मुर्तीक पळोवन भाविकां मदीं भक्तीची भावना आनी उमेद वाडल्या. या वर्सपुर्ती निमतान राम मंदिर वाठारात 13 जानेवारी मेरेन 3 दिसांच्या महोत्सवाचे आयोजन केला. या महोत्सवाक श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टान प्रतिष्ठा द्वादशी अशें नाव दिला. राम जन्मभूयेत देवळाच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या पयल्या वर्धापन दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयला. कितलेशाच वर्सांचो त्याग, तप आनी संघर्षाचे प्रतीक आशिल्ले हे देवूळ भारताचे सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स संकेतथळावेल्या संदेशांत म्हळां. विकसीत भारताची मोख पुराय करपाक हे देवूळ व्हड प्रेरणास्त्रोत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. तांणी हे निमतान एक व्हिडिओ लेगीत जारी केलो. ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है. सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए. सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए. उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है. तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा. घुवळी वखदांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विशयाचेर आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षतेखाला राष्ट्रीय परिशदेचे आयोजन केला. या परिशदेत 8 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल आणि उपराज्यपाल, मुखेलमंत्री आणि हेर वेगवेगळ्या संस्थांचे वडील अधिकारी हाजीर आसात. मंत्री अमित शहा हांणी या परिशदेत मार्गदर्शन केले. हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है. मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई. आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है. यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लीत भारत मंडपम संकुलात आयोजित केल्ल्या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉगाच्या उक्तावण सत्राची सुरवात केली. देशभरातल्या सुमार 3,000 विद्यार्थ्यांनी या परिशदेत वाटो घेतला. देशभरातल्या 30 लाख उमेदवारांतल्यान या विद्यार्थ्यांची निवड जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश बदलत आसा आणि नव्या भारताची निर्मिती जाता अशें मंत्री मांडविया हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. के विकास के साथ जोड़ना चाहता हूं और विकसित भारत के साथ जोड़ना चाहता हूं. इसलिए इस बार यूथ फेस्टिवल हम कुछ अलग तरीके से मना सकते हैं क्या? मोदी जी की ये बात से प्रेरणा लेके मैंने सोचा कि हम इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करके इस फेस्टिवल को मनाएं. गोंयांत नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. ब्लू इकॉनॉमीक उर्बा दिवन रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार जावपा खातीर हे महाविद्यालय फायदेशीर जातले असो हावेस मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. पणजेंत आयोजीत केल्ल्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचे तांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. हे वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. या कार्यावळीक नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, आमदार कृष्णा साळकार आणि आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांच्या सयत हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
मरीन कल्चर किंवा जेका आमी म्हणटा की एक्वा कल्चर आणि ब्लू इकॉनॉमी हाजेर वेगवेगळे भुरगे आमचे जे इंडस्ट्रीज शिकता इन फ्युचर फिशरीज कॉलेज सुद्धा एस्टॅब्लिश करचे आणि भुरग्यांक इन एडवान्स टेक्नॉलॉजी स्किलिंग आणि रिसर्च या क्षेत्रात गोयचे भुरगे फुडें वयचे म्हणून सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो. फिशरीज डिपार्टमेंट त्या दृष्टीन खूप मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोयात कन्वर्ट करता आसतना फिशरीज कल्चरानूय बी आमी स्वयंपूर्ण जावचे. जे आमचे बोटकार फिशेस आसा किंवा ल्हान जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसतलो हाका सुद्धा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय ते आमचे डिपार्टमेंट सातत्यात दिता. तांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्किलिंग ते तयार करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यात कार्यरत आसतले. तांकां सपोर्ट करपा खातीर कार्यरत आसतले. हांव आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन तांकां पुराय तरेन तांकां मदत करची हाच्या खातीर हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता. गोयच्या भुरग्यांक हार्वर्ड विद्यापीठा सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्थांक शिकपाची इच्छा आसा पूण आर्थीक परिस्थिती ना. तांणी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर कळंतर मुक्त रीण येवजणेचो लाव घेवचो. हार्वर्ड विद्यापीठा खातीर पुराय फी ह्या येवजणे खाला मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उच्च शिक्षण संचालनालय आनी राज्य शिक्षण संशोधन प्रशिक्षण मंडळ SCERT आनी हार्वर्ड विद्यापीठ हांचे जोडपालवान 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर सायंटिफीक इन्स्पायर्ड लिडरशीप हो उपक्रम चालीक लायला. तातूंत मुखेलमंत्री मार्गदर्शन करतले. 100 विद्यार्थ्यांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. मुखेलमंत्री समारोप सुवाळ्यात मार्गदर्शन करतले. इसके बीच में 5 दिन का सेमिनार फॉर द साइंटिफिक लीडरशिप के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था. फ्रॉम द टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैड कम टू गोवा स्पेशली टू फॉर दिस साइंटिफिक नॉलेज सेमिनार 5 दिन. मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो 100 स्टूडेंट्स ने यहाँ के पार्टिसिपेट किया. टीचर्स के लिए भी द टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर भी 2 दिन का वर्कशॉप हुआ. सो इससे गोवा के स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसका बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा. इट इज एन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड गोवा के बीच में लॉन्ग रन टाइप चलेगा. इससे सभी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को बहुत से ज़्यादा फायदा इसका मिल जाएगा. भाजपाचे उत्तर गोयचे अध्यक्ष म्हण दयानंद कारबोटकार आणि दक्षिण गोयचे अध्यक्ष म्हण प्रभाकर गावकर हांची निवड निश्चित जाल्या. शुक्रारा हे खातीर भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. दोनूय फुडाऱ्यांची नावां निश्चित जाल्या उपरांत वेंचणूक प्रक्रिया जातली. उत्तर गोयचे नवे अध्यक्ष म्हूण नांव निश्चित जाल्या उपरांत दयानंद कारबोटकार आणि प्रभाकर गावकार हांचे पक्ष फुडाऱ्यांनी अभिनंदन केले. दयानंद कारबोटकार हांणी आपल्या वेंचणुके खातीर कार्यकर्त्यांचे आणि वडील फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. नवे जिल्हाध्यक्ष जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दयानंद कारबोटकार आणि प्रभाकर गावकार हांकां परबी भेटयली. पार्टी सातत्यात सगळ्यांचे आयकता. पार्टी कोणाचे आयकना अशें न्ही. पार्टी आयदर हांव एक मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार म्हाका केन्नाय म्हजो अध्यक्ष आसतलो जनरल सेक्रेटरी आसतलो ताका रायट आसा सांगपाचो. सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्याकूय रायट आसा सांगपाचो. बट ताका रायट प्लॅटफॉर्म जाय. त्याच प्लॅटफॉर्माचेर तेणी उलोवपाक जाय. आमी म्हणटा की आमी जर शिस्तीची पार्टी आसत जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान शिस्तीन उलोवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की घडये कदाचित मुख्यमंत्र्याचोय तरी कान पिळपाचो जालो आसत तेजोय रायट अध्यक्षाक आसा कारण तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा. बट इट इज अ रायट प्लॅटफॉर्म आणि त्याच रायट प्लॅटफॉर्माचेर तेणी सांगप हे तितकें गरजेचें आसा. हांव मुख्यमंत्री जालो म्हणजे हांवें स्वर्गाक हात तेकोवंक ना. हांवूय सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो आसा. शेवटी गोंयचें भलें कितें गोंयचें वायट कितें हे एकंदर कार्यकर्त्यांचो एडवायस दिवप योग्य आसा. कार्यकर्त्यांनी एडवायस दिवचोच. कार्यकर्त्यांचो कित्याक आमी सामान्य लोकांचो एडवायस घेत आसता. आमी सामान्य लोकांची सुचोवण्यो घेत आसता आणि ह्यो घेता आसतना गोंयचे राजकारण म्हणा किंवा गोंयच्या विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करपा खातीर आमकां योग्य दिशेन वचपा खातीर सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें
आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।